मरोड म्हापसा वाठारांत एका अनवळख्या दादल्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मरण पाविल्लो व्यक्ती 40 ते 45 वर्सांचो आशिल्ल्यान तो भिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला। पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामा करून फुडले तपासणे खातीर कूड जीएमसीत धाडल्या। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या आमी आसात मड्डार वाटेन मरोड म्हापसा हांगासर आणि SRG बिल्डिंग म्हापसा मरोड हांगासर आसा। ताच्याच फाटल्यान हांगासर एक शेतान एक डिकम्पोज सारकी हायली डिकम्पोज जी बॉडी आसा ती हांगासर एका दादल्याची जी कूड आसा ती सापडली। अराउंड 3 ते 4 दीस सोर्सिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अराउंड 3 ते 4 दीस जी आसा ती जी बॉडी आसा ती अशीच उरल्या कारणान ती बॉडी जी आसा ती हायली डिकम्पोज जाल्ली आणि आतांच म्हापसा पुलिसांद्वारे ती बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू करून पोस्टमॉर्टमा खातीर फुडल्या ज्या प्रोसिजराक आसा ती धाडपाक आयला। तशीच जी म्हायती मेळटा ती हो जो एज ग्रुप ह्या बॉडीचो आसलो तो अराउंड 40 to 45 इयर्स असो जावन आसा आणि लायकली टू बी अ बेगर अशी इन्फॉर्मेशन